पहिलं किती तुमकां दिसता ह्या गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहा, केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहा. केंद्रात ज्या पद्धतीन आदरणीय नरेंद्र मोदी त्या देशाची जनतेची आणि देशाची सेवा करतात, त्याच पद्धतीने आदरणीय मनोहर भाई पर्रीकरच्या फाटल्यान आताचे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या गोंया खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर बरें काम करतात. तेचो एक पोच पावती म्हणून जशी 2014 ते 2019 आदरणीय मोदीजी 2019 फुल मेजॉरिटी त्याच पद्धतीन जे काम चल्लां देशान आनी राज्यात त्या गोंया राज्यात नक्कीच जिल्हा पंचायत हे दोनूय म्हणजे दक्षिण आणि उत्तर गोवा हे दोनूय आमचे कडेन येतात. आणि खास करून मांद्रे मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात दोन म्हाका मतदारसंघ आसतात, एक हरमल दुसरो मोरजी. हरमला हा बाब आनंद गडेकार, मोरजी हा बाब मंगेश शेगावकर हे नक्कीच निवडून येते. कोकणात भरपूर मतांनी निवडून. त्याचबरोबर माझे 3 पंचायती धारगळ मतदारसंघ होतात, त्या हाय बुथाचेर सुद्धा भरपूर मताची मिळली मनोहर धारगळचो जो उमेदवार आहा ताका दितले. सांगता इतलेंच की पेडणे तालुक्याची जनता सुशिक्षीत आहा, सुज्ञ आहा, जेणे करून सुविचारी आहा आणि विचारांती योग्य तो निर्णय घेतले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक भरपूर मतांनी निवडून. काँग्रेस आणि MGP अलायन्स जाला त्याच्याबद्दल तुम्ही? कारण म्हाका जर विचारचें जाल्यार म्हाका पुरेपूर अनुभव आहा. कारण गेली 22 वर्सां हांव राजकारण करता आणि लेटस्ट जे 2019 बाय इलेक्शन जालें MG आणि काँग्रेस न्हू सगळे एक जाल्ले म्हाका उडोवपाक, सगळे मांद्रे मतदारसंघाचे. पण कांयच फरक पडलो ना. भरपूर मतांनी आणि भरपूर लीड दिवन बाय इलेक्शनाक सुद्दां म्हाका जनतेन निवडून दिलें मांद्रे. सो तसोच विश्वास आसा जनतेचेर हा लोकांचेर आसा, सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर आसा. जेणे करून नक्की सांगता ते पेडणे तालुक्यातले 4 4 सीट निवडून येतले आणि खास करून माझे मांद्रे मतदारसंघात जे आहा ते भरपूर लीड जाल्ले. ओके, लास्ट क्वेश्चन. जे ZP आसता तांकां पावर नसता, तांकां पावर म्हणल्यार एक कितें तरी एमावंट येता, तांकां निधी येता, ते निधी येता ते हितून तेंच्यांनी करपाक तांकां कितें तरी पावर जास्त मेळपाक जाय. गोंय राज्य ल्हान असल्या कारणान 2च जिल्हे 40 मतदारसंघ. वेळेस आम्ही महाराष्ट्र कर्नाटका जर कंपेर केले जाल्यार थंय आमचो गोंयचो एक जिल्लो म्हणजे एक मतदारसंघ. आता डेफिनेटली तरी सुद्दां जिल्हा पंचायत जे मतदारसंघ आहेत 25-25, 50, उत्तर गोंयांत 25, दक्षिण 50. मग आमचे जे जिल्हा पंचायत मेंबर आहात नक्कीच हांवूय झेडपी म्हणून निवडून आयलो पयलीं तेन्ना कमी निधी आसले, त्याच्या बरोबर आता वाडल्या. आमचे प्रयत्न आसतले जिल्हा पंचायत निधी जो आसा वाडोवन. कसो कितें सपोर्ट आनी कशें कितें चल्लां आनी एकंदरीत तुमकां कितें दिसता? एकंदरीन म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ज्या ते गेली 20-25 वर्सां जे कितें आयज समाजा खातीर जे समाज कार्य हांवें केलां ते मागीर जाणट्या खातीर आसूं, महिला खातीर आसूं, आयज युथा खातीर आसूं, अशा सगळ्या घटकां खातीर जे कार्य हांवें आयज मेरेन केलां तेचें फळ म्हाका मतदार निश्चित दितले. दुसरी गोश्ट, आयज कितकीय जरी आमिशां कोणी दाखयली, आयज जे विरोधक आसात त्या विरोधकांनी जायती आमिशां लोकांक दाखयल्ली आसात मतदारांक, पण हे मतदार हरमल मतदारसंघाचे बळी पडपाचे ना.